नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्तिका कोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो 75व्या गणतंत्र दिसाची समेस्तांक राज्यपालान भेटयली परबी 2047 मेरेन अमृत काळाच्या मजतीन भारताक विकसीत भारत करपाचो खरो यत्न राज्यपाल श्रीधरन पिल्लईन मारलो उलो 26 जानेराक नाणूस किल्ल्याचे नूतनीकरण आनी सोबितीकरण करपाच्या कामाचो जालो शुभारंभ क्रांतीवीर दीपाजी राणे हांकां मानवंदना दिवची परंपरा दवरतले तिगोवन मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन गोंय राखपाक आनी गोंयच्या उदरगती खातीर आरजी पक्ष केल्लो स्थापन आरजी पक्षाक 24 जानेवारी 2024 प्रादेशीक पक्ष मान्यताय आरजी सपोर्टरांक खातीर खोशेची गजाल आरजीचो मुखेली मनोज परबाची माहिती नोकरेची मानसिकता दवरिनासतना शेतकी पिकावळ घेऊन जावचो मालक शेतीन आसा फुडार म्हणटा पद्मश्री संजय पाटील धनगर समाजाक दिवचे अनुसूचित जमातीन आरक्षण सगळ्या राजकीय पक्षांनी दिवचो तेको मंत्री गावडेचे विधान पर्यटकांची येरादारी पुलिशे कडल्यान जाता सतावणूक सोशल मीडियाचेर रील व्हायरल पूण पर्यटन खात्याक हे विशीं कांयच ना खबर नरेश सावळा उपरांत आता तांच्या समर्थकांचो मगो पक्षाक गुड बाय आणि कामधेनू येवजणे अंतर्गत घेतिल्ल्यो गायो रस्त्यार दिश्टी पडल्यो जाल्यार बंद करतले कामधेनू येवजण मुख्यमंत्र्यांची शिटकावणी आता खबरो विस्तारान गोयचो राज्यपाल पी.ए. श्रीधरन पिल्लई यांच्या हस्तुकी बांबोळच्या श्यामप्रसाद मैदानाचेर झेंडावंदन केले आणि राज्यपालान समेस्त गोंयकारांक 75व्या गणतंत्र दिसाची परबी भेटयली 2047 मेरेन अमृत काळाच्या मजतीन भारताक विकसीत भारत करपाक आमी प्रयत्न करूया असो उलो राज्यपालान मारलो गणतंत्र दिसा निमतान राज्यपालान मुख्यमंत्री पदका सयत प्रशासनात उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्या खातीर वेगवेगळ्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांक पुरस्कार लेगीत भेटयले Instead of look west policy, look west also we can receive. I am not against that. But look west policy may not be taken as a basis for interpretation. Instead of that, Rasham Imams, so many things are there. I am crossing. So 2047, Vikasit Bharat through Amritakal is the purpose. Our Chief Minister and his team also trying to obtain achievement through this process and we will be able to make our country a Vikasit Bharat in 2047 and I am appealing all of our people irrespective of caste, creed or religion we will try for that. I am appealing for that and my best wishes for all the citizens here for we will have to make our Swaraj into a Suraj and Gandhiji once stated politics bereft of religion or dharma are absolute dirt. He used the word dirt and forever to be shunned. So dharma may be inculcated in our mind and on the basis of dharma we can make Goa more a fertile state and I am extending my Republic Day greetings to all. Jai Hind, Jai Bharat. पुराय गोंयांत प्रजासत्ताक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो सरकारी खासगी कार्यालयां तशेंच स्कुलांनी झेंडावंदन जालें पळोवया गोंयच्या विंगड विंगड भागांत मनयल्ल्या प्रजासत्ताक दिसाची गणचित्रां
आणि 26 जानेवारी 1950 ही आमची घटना झाली आणि आमच्या देशाची ही अशी घटना असा जी अंडर चेअरमॅनशिप ऑफ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अंडर झाली की सगळ्यात बरी असा म्हणजे सगळ्या देशापेक्षा जर आमची घटना असाला इतकी बरी असा पॉवरफुल असा आणि बेसिकली 3 पिलराचेर रावता मॅजिस्ट्रेचर ज्युडिशरी आणि एक्झिक्युटिव्ह आणि हाचेर ही घटनेन आमकां सगळे अधिकार दिल्ले आसात. आज हे घटनेमुळे आमकां सगळे फ्रीडम ऑफ स्पीच टॉक सगळे जे फ्रीडम असतात हे मिळलेले असतात आणि त्यामुळे आम्ही हे देशाचे जो आमचं स्वतंत्र देशाचे खरोखरच आम्ही हे एन्जॉय करता. शुक्रारा 70 म्हालांतलो इतिहास आशिल्लो नाणोस किल्ल्याचें नूतनीकरण आनी सोबीतीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जालो. तशेंच 26 जानेराक क्रांतीवीर दिपाजी राणे हांकां मानवंदना दिवपाची परंपरा तिगोवन दवरतलो अशें मुख्यमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. ह्या वेळार आमदार देविया राणे आनी हेर वांगडी उपस्थित आशिल्लीं. 26 जानेवारी 1852 जी क्रांती दिपाजी राणे हांच्यांनी केल्ली क्रांतीवीर दिपाजी राणेचो स्मारक आयच्याच दिसा रिनोव्हेशनाचें काम आमी हातात घेता. शिवाजी सांगता आसतना तेणी इतिहास तुमच्या मुखार दवरपाचो एक प्रयत्न केलो. आमी पळयता की गोंयचो इतिहास हो भारत देशाच्या इतिहासाच्या पेक्षाय जुनो आसा आनी खरी क्रांतीची लढाई जर पुराय देशात जर खंयसर सुरवात जाली आसत जाल्यार ती गोंयांत जाली. हांव मुद्दामून याद करता म्हज्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युअरात म्हणजे 5 वर्साच्या कार्यकाळात 3 बंड जे मुळात 70तलो बंड जो दिपाजी राणे हांच्यांनी सुरवात केलो आणि दादा राणे हांच्यांनी फुडें व्हेलो ताका मानवंदना दिवपाचें नोटिफिकेशन म्हाज्या कार्यकाळात काडलें. हाजो म्हाका अभिमान आसा. पिंटोंचो बंड हो 13 डिसेंबर ह्या दिसा आमी मनयता आनी पिंटोंचें स्मारक हे पणजेंतल्यान आमी तयार केलां आनी ताकाय मानवंदना दिवपाची. पोर्तुगीजाच्या विरोधात पिंटो आनी ताज्या बरोबर आसलेले वेगळे फादर्स हे बी पोर्तुगीजांच्या विरोधात लढलेले आणि ताकाय मानवंदना दिवपाचें काम एव्हरी 13 डिसेंबराक पणजेंत जाता. होय म्हज्या टेन्युअरांतल्यान जालो. आणि सगळ्यात महत्वाचो जो आसा हो कुंकळीचो रिवोल्ट कुंकळीचो बंड हो इतिहासात सगळ्यात जुनो बंड जो आसा 15 जुलै 1700 शतकातलो जो बंड जो आसा तेकाय बी मानवंदना दिवपाचें काम इतकेंच न्ही तर पुराय देशात जेन्ना आमी म्हणटा की दिल्लीतल्या त्या स्मारकाच्या फुडल्यात 15 जुलै हो दीस आमी आमच्या गोंयच्या इतिहासातलो थंय मानवंदना दिवपाचो दीस थारायला आणि सातत्यात दर वर्सा 15 जुलै म्हणजे कुंकळीच्या बंडाच्या दिसा थंयसर मानवंदना दिवपाचें काम हे दिल्लीत जाता. हे तितकेंच म्हत्वाचें आसा. खूब बरें दिसता की फायनली जे हे खूब वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें हो जो मान ह्या स्थलाक मेळपाक जाय आशिल्लो तो फायनली आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या आशिर्वादान तांच्या सहकार्यान आनी तांच्या प्रयत्नान हें जालें घडलां आनी आमचे भाजप सरकाराच्या प्रयत्नान हें सगळें घडलां. म्हणटकच खूब खूब आभार सर तुमचे साहेब तुमचे की हें आमकां तुमी घडोवन हाडलां हो ऐतिहासीक स्थळ आनी जो मान आमचे क्रांतीवीर आनी आमचे स्वातंत्र्य सैनीक आमचे दिपाजी राणे आनी आमचे दादा राणे आमचे अडवयचे आनी कुमारखंडचे आमचे दिपाजी राणे तांकां जो इतले वर्सां मेळपा जाय आशिल्ले ते खूब लोकांनी हांगा प्रयत्न केल्ले की ह्या फोर्टाचे संवर्धन आनी तांचे रक्षण करपाक खुबशे म्हाका दिसता पत्रकारांनी खुबशे समिती कमिटींनी खूब ट्राय केलें की कितलींशीं वर्सां हाका हे बरे पैकी बांदून हाका बरे पैकी त्या भशेची दर्जा मेळपाक पण तें जावना. आनी सगळ्या कामाक एक टायम आसता एक आनी तो योग्य टायम आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याच्या तांच्या हातान हें जावपा आशिल्लें म्हणून हें आज घडलें आनी आमच्या भाजप सरकाराच्या हातान जावपा आशिल्लें म्हणून हें आज कार्य घडलें. म्हणटकच खूब खूब अभिनंदन तुमचें. भारतीय वेंचणूक आयोगान 24 जानेवारी 2024 ह्या दिसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक राज्य पक्ष म्हणून मान्यताय दिल्या. गोंयच्या सगळ्या RGP सपोर्टर्सांक खोशयेची गजाल जावन आसा अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो मुखेली मनोज परब हांचें म्हणणें. गोंय राखपाक आनी गोंयच्या उदरगती खातीर RG पक्ष स्थापन केलो. 2017 काम चालू केलें. RG पक्षाक राज्य पक्ष म्हण मान्यताय नाशिल्ली. पोगो बिल लेगीत पास करपाक तयार नाशिल्ले तरी RG पक्षान गोंया खातीर आपली कामां चालूच दवरली. RGच्या सपोर्टर्सांक आयज खोशयेची गजाल जावन आसा.
24 जानेवारी 2024 ह्या दिसाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक राज्य पक्ष म्हण मान्यताय मेळ्ळ्या अशी माहिती आरजी पक्षाचो मुखेली मनोज परब हाणें दिल्या. आयज आमी हे अनाउन्समेंट करता तुमच्या फुड्यान की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही एक थर्ड लार्जस्ट पार्टी इन गोवा आसा आनी लार्जस्ट रिजनल पार्टी इन गोवा आसा. ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नायज केल्ली आसा. जी पार्टी इतले दीस अनरेकॉग्नायज्ड आसली ती पार्टी पयलेच इलेक्शन कंटेस्ट करून आमच्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांच्या खुस्तार आनी ह्या लोकांच्या आशिर्वादान, ह्या देवांच्या आशिर्वादान, ह्या युनिवर्सल पावराच्या आशिर्वादान 2 दीस पयलीं म्हणजे बोडगेश्वराच्या जात्रे दीस ह्या पार्टेक इलेक्शन कमिशना कडल्यान ईमेल येयलो की आमची जी पार्टी आसा ती स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी जाला म्हणून. आतां स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी म्हटल्यार ह्या पार्टेक आयज एक स्थान मेळ्ळें आसा, एक रिस्पेक्ट मेळ्ळो आसा, एक व्हॅल्यू मेळ्ळो. आयज ह्या पार्टीचो व्हॅल्यू वाडलेलो आसा, ह्या पार्टीचो रिस्पेक्ट वाडलेलो आसा. ही पार्टी आतां दुसऱ्या स्टेट पॉलिटिकल पार्टींच्या वांगडा पावल्ली आहा. ही पार्टी आतां व्हडली जाल्ली आसा, ही पार्टी आतां मॅच्युअर जाल्ली आसा. ही पार्टी आतां गोंयचो होप म्हणून आनी स्ट्रॉंग जाल्ली आसा आनी तिका स्ट्रेंथ आनी पावर मेळिल्ली आसा. हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता, सगळ्या गोंयकारांक, सगळ्या क्रांतिकारी भाव आनी भयणांक आनी आमच्या सगळे जगाच्या फाटीर जितले आमचे वर्ल्डान आमचे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांक आनी तांकां एकूच प्रॉमीस करपाक सोदता की ही पार्टी ह्या फुडें फक्त ग्रो जातली. ही पार्टी तुमकां लागून काम करतली, तुमकां लागून रस्त्याचेर झगडटली, तुमकां लागून असेंब्लीन आनी पार्लिमेंटान झगडटली. गोंयकारांनी आरजी पक्षाक पयलीं तेंको दिला, ह्यान फुडें तेंको दिवचो आनी आरजी पक्षाक वेंचून हाडचो असो उलो आमदार विरेश बोरकर हांणी मारला. आमकां लायटली घेवं नाका. आमी हेज्या पयलींय त्याच पद्दतीन काम केल्लें आसा आनी आतां हेज्या फुडेंय त्याच पद्दतीन काम करतले. जेन्ना हांव निवडून येयलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर निवडून येयलो आनी जो आमकां आयडेंटिटी एक रेव्होल्युशनरीज म्हणून मेळ्ळी, आयज खंय ना खंय ती विधानसभेन आमकां ती रिप्रेझेंट करपाक मेळटा आनी लोकांचे जे विशय आसा, गोंयकारांचे जे जितले विशय आसा, प्रत्येक गोंयकार आमकां कितें कितें सांगता ते आमी खंय ना खंय ते मांडपाक शकता. आयज एक प्रावड मुवमेंट आसा तो म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी, आमची जी मोगाची पार्टी आसा, गोंयकारांची मोगाची पार्टी आसा, ती स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आनी इतलो व्हडलो दीस जो रिपब्लीक डे आसा, ज्या दिसा इंडियेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आमकां रिप्रेझेंट केलो डॉक्टर भीमराव आंबेडकरान, तेणेन आमकां हो कॉन्स्टिट्यूशन दिलो आनी त्याच दिसा आयज आमी हें डिक्लेअर करता की गोंयची एक रिजनल पार्टी स्टेट रिकॉग्नायज पार्टी जाल्ली आसा. आयडेंटिटी कोण दिता? सिंबॉल दिता. प्रत्येक पार्टी आख्खे इंडियेन तुमी पळयता जाल्यार डिफरंट सिंबॉल्स आसा, पण एक गोंयचो मोगाल आनी गोंयच्या मोगान आमी रिप्रेझेंट केले गेले इलेक्शन. आनी हांव डिक्लेअर करपाक सोदता एक प्रावड मुवमेंट जो आसा गोंयकारांक, परत एकदां आमचो सिंबॉल रिजर्व जाल्लो आसा तो म्हणजे फुटबॉल. आनी ह्या फुटबॉल सिंबॉलान आमी हें जे इलेक्शन आसा, फुडली जितली इलेक्शन जातली ती इलेक्शन आमी फुटबॉल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट करतले. गेले ते इलेक्शनूय आमी फुटबॉल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट केल्ले आनी 10% वोट शेअर गावलो. हांव निवडून येयलो. आमकां आयडेंटिटी हो जो फुटबॉल आसा ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आतां आयडेंटिटी आसा. आमची फुडली अस्तित्व घडोवपाक लागून गोंयकाराचें अस्तित्व, जो अस्तित्वाक लागून आमी झुजता, गोंयचें अस्तित्व आनी गोंयकारांचें अस्तित्व आनी हें फुडें व्हरपाक लागून हो जो फुटबॉल आसा हो आमकां डायरेक्शन दितलो. हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन जेन्ना जेन्ना फुडली आमची इलेक्शनां जातली, दर आतां लोकसभा इलेक्शन, फुडें झेडपी इलेक्शन आसतलें, परत असेंब्ली इलेक्शन आसतलें. सो ह्या इलेक्शनाक आमचो गोंयकारांचो, तुमी सगळ्यांक खबर आसा ही गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा. फुटबॉल म्हटल्यार गोंयकारांची आयडेंटिटी आनी हे आयडेंटिटीक फुडले इलेक्शनाक तुमी मतां मारची आनी सपोर्ट करचो. कित्याक आमकां जाय की आमचे गोंयकार, जी आमची गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा ती फुडें वचपाक जाय आनी लोकांचो जो मोग आमकां हेज्या पयलू मेळिल्लो आसा हेज्या फुडेंय मेळटलो. कोणाक कांय जमना म्हणून ताणें शेती करची हे दीस आतां उरूंक ना. नोकरी परस शेतकी पिकावळींतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता.
गरज आसा ती यंत्रणा आनी शिक्षण पद्दतीन शेतकी विशयाक सकारात्मक नदरेंतल्यान आस्पावन घेवपाची आनी शेती करपाक गोंयकारांनी मुखार सरपाची अशें मत मतभश्री संजय पाटील आणि गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत उलयतना उक्तायले. पळयात गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ली ह्या खास मुलाखतीची ही झलक. कृषी संस्कृती आसा तिचो हो जाल्लो गौरव आसा. आज पर्यंत शेती म्हणजे एक दुर्लक्षित अशी गोंयांत एक समज जाल्लो आसा. जो कोण करता तो करताच शेती, तशी हें नासलें. कोणा कांय जमना ताणें शेती करची अशी एक धारणा जाल्ली आसली. बरोबर. पूण हांव जेन्ना शेतींत पयलें हें केलें की एक मनांत हें केलें की आपल्या शेतीसाठी जितलें दिणें शक्य आसा तितलें सगळें दिवप. त्यामुळे सुरवाती पासूनच झोकून दिवप ही प्रवृत्ती आशिल्ल्यान शेतीत पूर्ण वेळ लक्ष दिलें आणि त्यामुळे आज जो हो कितें पुरस्कार मेळ्ळो आसा पद्मश्री हो म्हाजो एकट्याचो नासून संपूर्ण गोंयची शेतकऱ्याचो प्रतिनिधी हे जशी प्रातिनिधीक स्वरुपांत ही हो पुरस्कार आसा अशें म्हाका दिसता. सामकें बरें. तूं स्वताक हें व्हडलो भोवमान घेना, तूं हो लोक दुसऱ्याक दिता, तूं हो गोंयाक अर्पण करता, हातूंतल्यान शेती वाडची हो तुजो पूर्ण. संजय बाब, तुमी कमीत कमी संसाधनां वापरलीं, लोकल जें पळय कितें मेळटा तें वापरलें, सारें वापरलें ना, रसायनां वापरलें ना, तातूंतल्यान कितें फायदो जालो? हे तुमचे प्रयोग कशे चल्ले? शेती नुकसानात वचप ही जी जाल्ली आसा ती मुख्यत्वेत आमी मुळात शेतकरी हे आमकां शेतकऱ्यांक आळशी करून दवरलेले आशिल्ले आनी आळशी मनीस हो सरान परावलंबी आसता आनी परावलंबी मनीस गरीब आसता ही म्हजी धारणा आसता. सामकें खरें. तर हो जर आळस झटकलो आनी आमी जर हें जालें निश्चितपणे आमी स्वावलंबी जाता आनी स्वावलंबी जाल्ल्यान आमची जी शेती जावं आमी स्वता जावं हे श्रीमंती किंवा पयशाचो ओघ सहज चालू जावंक शकता. तुम्ही स्वता हे प्रयोग यशस्वी केले, आज राष्ट्रीय पातळीचेर तुमकां नामना मेळ्ळ्या. सो अशे पद्दतीन गोंयच्या शेतकारांक किंवा तरूण भुरग्यांक जे आतां शेती कडेन फाट फिरयतात तांकां जाय फक्त नोकऱ्यो, दवाडे नोकऱ्यो जाका म्हणटात, जे मातयेन हात घालप ना, जांकां फक्त बरे तरेन फक्त म्हयन्याक एकदां येवपी पगाराचेर जगपाचें आहा. ताका लागून गोंयची शेती सोडल्या. हें जें पळय आमचें मुळावें जें कितें धन आशिल्लें ताजे कडेन आमी फाट केल्या. आनीक एक विचित्र अशी सामाजीक परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली आमी पळयतात. तांचे खातीर तुमी कितें सांगशात? ही जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ताका एकूण सगळीच यंत्रणा आसा ती जबाबदार आसा. शासना पासून समाज पर्यंत सगळीच यंत्रणा जबाबदार आसा. आणि महत्वाची आसा ती शिक्षण पद्दती जी आमकां आज पर्यंत आयिल्ली आसा की आमची शिक्षण पद्दती ती आमी तयारूच अशें जाता की म्हाका नोकरी करपाचें आसा, म्हाका मालक जावपाचें ना, ही आमची धारणा जाल्ली आसा. त्यामुळे नोकरी केली की तकलेक ताप ना अशें आसा आनी मालक जालो की थोडो फार टेन्शनां हें आसता. सगळ्यांत महत्वाची आतां ह्यो सगळ्यो समस्या निर्माण जाल्यो ह्यो 3 गोश्टी आमी आधुनीक जे आमी शिक्षण पद्दतीन म्हणा किंवा कितें आमी ज्यो केल्यो त्यो 3 गोश्टी कडेन आमी दुर्लक्ष केलें. एक म्हणजे गोमाता, दुसरी भूमाता आणि तिसरी स्वताची माता. हे म्हणजे स्पश्ट मत आसा. स्वताच्या मातेक आमी वृद्धाश्रमाक पावयली, गोमातेक गोशाळेक पावयली किंवा रस्त्यार सोडली आणि भूमाते कडेन रासायनीक खतां वापरून ती नश्ट करून उडयली. ह्यो 3 मातां कडेन आमी दुर्लक्ष केल्ल्यान ही आमची परिस्थिती आयिल्ली आसा. अनुसूचित जमातीचे लोक कितलीशीच वर्सां जाली राजकीय आरक्षण मेळचे देखून प्रयत्न करतात. पूण धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीन आरक्षण दिवचे अशें विधान कला आणि संस्कृत मंत्री आणि प्रियोचे आमदार गोविंद गावडे हांणी केलें. तशेंच सगळ्या राजकीय पक्षांनी दिवचो तेंको अशें तांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. आदरणीय सोनिया मॅडम की ह्या जो घटक जो आसा तो धनगर समाज संबंध गोंया भितर जो आसा त्या धनगर समाजाक अनुसूचित जमाती भितर त्यांचो समावेश जावपाक जाय आणि ठणकावन आणि म्हाका दिसता व्हडल्या पत्रांनी ते हायलायट जाल्ले आसात. उटा संस्था ज्या वेळाचेर डेलिगेशन घेऊन जेन्ना दिल्ली गेल्ली आशिल्ली त्या वेळाचेर आमी एक शब्द सांगिल्ले, म्हजे तोंडांतल्यान आयिल्ली उतरां आसलेलीं की घडये अनुसूचित जमात गावडा कुणबी वेळीप ह्या समाजाच्या पेक्षा ह्या धनगर समाजाक राखीव त्याची चड गरज आसा हे ठणकावून सांगणारो 2009 गोविंद गावडे. आज ज्या वेळाचेर ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची फाटल्या फावटी म्हज्या हातान संदी आयिल्ली त्या वेळाचेर बऱ्योचश्यो स्किमी ह्या लोकांक सुद्दां मेळच्यो म्हणून हर तरेचो प्रयत्न करून तांकां आज लाभ मेळिल्लो आसा. म्हाका दिसता हो जो समाज जो आसा तो समाजाक मुखार तातूंतल्यान शिक्षण घेवन मुखार येवपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा.
आज ज्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्तान किंवा या प्रजासत्ताक देशां भितर आज आम्ही वावरतात, आमकां डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्ले विचार जे आसात ते खूब महत्वाचे आसा. प्रत्येकाक उलोवपाचे स्वातंत्र्य, प्रत्येकाक आपले मत व्यक्त करपाचे जे स्वातंत्र्य जे आसा ते मेळपाक जाय. इक्वेलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोंयांत भेट दिवपी पर्यटक वतना वायट यादी घेवन परत वतात. हाचें कारण म्हळ्यार येरादारी पुलिशे कडल्यान जाल्ली तांचीच सतावणूक. कितल्याशाच पर्यटकांनी पुलिशे कडल्यान जाल्ल्या सतावणुके विशीं सोशल मिडियाचेर तिडक उक्तायल्या. मात पर्यटन मंत्र्याक हे विशीं कांयच खबर नाशिल्ल्याचें दिसून येता. गोंयचो दर्यादेग वाठार पळोवपाक दर दिसा शेकड्यांनी देशी तशेंच विदेशी पर्यटक गोंयांत येतात. योग्य कागदपत्रांची तपासणी करून दुचाकी रेंटाचेर घेतात, तरी लेगीत येरादारी पुलीस पर्यटकांक दंड घालतात. गोंयचो सरकार पर्यटन सोंपोवपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न करीत एका पर्यटकान रिलाच्या माध्यमांतल्यान तिडक उक्तायल्या. मजगती हे विशीं जेन्ना गोंयचो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेक प्रश्न विचारलो जाल्यार तांकां हे विशीं कांयच खबर नाशिल्ल्याचें दिसून येता. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे सांगता, कारणा शिवाय खंयच्याच पर्यटकांक आडोवचें न्हय असो मुख्यमंत्र्यान पुलिशेक आदेश दिल्लो, पूण ताचें पालन जायना. तुम्ही आमकां सांगात की आसा, वी विल एन्श्योर एक्शन इज टेकन. आणि एक इश्यू म्हणटा तो काल एक रील बसून येता कितें पुलीस खंय बेश्टे कारण नासतना आडयतात बी म्हणून, आनी दे आर क्रिटिसायझींग. लोकांनी ते ट्युरिस्टांनी तिडक हे केला रिल्सार बी घालून. सर्टन पॉयंट आय हॅव गॉट अ सिमिलर फीडबॅक थ्रू मेल्स फ्रॉम टुरिस्ट हू हॅव विजिटेड, आनी आमी हो मुख्यमंत्री कडेन एस्केलेट केल्लो आसा. मुख्यमंत्र्यान फाटीं डायरेक्शन दिल्ले की विदाउट अ लेवल ऑफ ASI कोणेच गाडी हाडवची न्हय म्हणून सर्क्युलरूय काडिल्लो. समज तशें समज जाता आनी सोशल मिडियार जाता, आय थिंक इट्स अ सिरियस कन्सर्न which we will need to act upon. आता तुवें म्हाका एक केस दिल्यार जाला कारण इमिडिएटली सांगू शकतो ना, पण तुवें म्हाका ओवरऑल सगळें व्हायरल जाता जितलें आमच्या नजरेक गेला आमी एक्ट केल्या. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. आदले आमदार नरेश सावळ हांचे फाटोफाट दिवचल मतदारसंघातल्या मोगोच्या कार्यकर्त्यांनी मोगोक गुडबाय केले. शुक्रारा सांजे दिवचल घेतिल्ले पत्रकार बसकेत युवा महिला मेळून सगळ्या समर्थकांनी सामुहीक राजीनामो जाहीर केलो. दुसरे वटेन मोगो सोडपा फाटलें कारण स्पश्ट करतनाच मोगोच्या ढवळीकार भावांची कारस्थाना उक्ताडार हाडटलो अशी शिटकावणी नरेश सावळ हांणी दिल्या. एका उतराचेर तुम्ही सगळो पक्षाचो त्याग केलो. जर आमच्या भुरग्याची कामां जायना, जर आमकां डेव्हलपमेंट ना, आयज ज्या पक्षान आमची कदर ना त्या पक्षाची आमकां गरज ना हे सगळ्या लोकांक दाखवून दिले. हे महत्वाचे. आयज आमी पळोवया, आमी जे प्रश्न केले त्या प्रश्नाचे कोणी लेच्या पेच्यान आमकां उत्तर दिवपाची गरज ना. जर तुमकां जर दिसता खरेंच जर मतदारसंघात येता आसतना तुम्ही जर त्या कमिटीक सांगपाक जाय आसले, हांगासर लोकल लिडरांक सांगपाक जाय आसले अशें तुमकां जर लिडरांक दिसता जाल्यार तेचें उत्तर तुमी दितले. सुनील ढवळीकर दितलो, दीपक ढवळीकर दितलो, बाकीचे कोण ते बाकीचे आसता पळय लेचे पेचे तेंच्या कडल्यान उत्तर आमकां नाका. अजून खुबश्यो गजाली आसा तेचो उलगडो करतलो हांव. हांगासर हांव इतलेंच उलयता, आमी चड हार्श अशी भाशा वापरूंक ना, पण तरी सुद्धा ह्याच्या पेक्षाही हार्श आणि कडक भाषा वापरपाची ताकद आमचे कडेन आसा. आणि हेंका सुनील ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकर उब्या गोंयान आमी उगडे पाडटात. आमकां अशें दिसता की आमचे MG पक्षाचे मिनिस्टर सत्ता भोगता आणि MG पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचो ट्रान्सफर जाता. कितले वायट दिसतले की आमचे भुरगे आमकां लागून अहोरात्र झटले, तांकां आयज काणकोणा मडगांव अशा मडगांव ह्या जाग्यांचेर ट्रान्सफर केलो वयता. आणि जेन्ना भाई पाठपुरावो करपाक वयता तेन्ना भाई खंय तरी सायडलायन केलो वयता. हेचे उत्तर सगळ्या कार्यकर्त्यांक जाय आसले. हेचेच एक भाग म्हणून भाईंचो निर्णय घेतलो 18 तारखेक, तेचे आमी समर्थन करता. आणि ह्या फुडें जे भाई थरयतलो, भाईची दिशा ठरयतलो त्या वाटेन आमी वयतले अशें ठामपणे आमी सांगता. हे नासतना ह्या हितून आयज तेंच्यांनी स्वामी विवेकानंदाचो जो असो पुतळो हे केलो ते आयज कोणूच जमोवंक ना. हेजें हांव खरेंच अभिनंदन म्हणटा भाई. आणि त्याच बरोबर आयज जी कितें कामां
जावपाची असली ती सगळी कामां आयज रद्द जाल्यार कित्याक भाई निवडून येवंक ना म्हणून. पण जे भाई डिसिजन घेतला तेच्या बरोबर आमी सगळी बायलां आनी सगळो हो लोक आसा, आयज हो जो लोक आसा हे भाईचो लोक आसा. हे खंयच्या पक्षाचे न्हू तर मोगो पक्षाचे, पण हे भाईन जमयले लोक आसा. ते खरेंच बरें दिसता. आयज सगळी तुमच्या वांगडा भाई ज्या जाग्यार उरता, जे भाईचे निर्णय आसतले ते आमचे निर्णय आसतले अशें हांव म्हणटा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.